लॉरेन्सो डिसोजा आमचो भाव संपल्या 2 वर्सां बोत्ता ताका सुर्गींचें सूख मागुया आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय मागुया. तेच परी आयज आपलो वाडदीस समरुमता वॉरन अल्मेदा 21st बर्थडे ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचे शुभ आशिर्वाद मागुया. आपलोय वाडदीस समरुमता पेद्रू कार्दोज हांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज वेडिंग एनिवर्सरी पेद्रू आनी मारिया कार्दोजो तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आनी आयज 82nd बर्थडे ऑफ फ्रांसिस्को फेर्नांदीस वयशीं 2 वर्सां ह्या आमच्या भावाक दिल्ल्या पासत दिन वाचुया. ताचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज नोव्हेंबराची 5th नोव्हेंबर सायबीण माय तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबाक भेट कोत्ता. सांतिस्मो लुसिंदा डिकोस्टा आनी पियाले मरड फातिमा रॉड्रिगेज सायबीण मायचे विनोदीन ह्या कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रितीच्या बाबीने पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून पातक रडून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरेक सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिसा काकूत कोर, क्रिसा काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवतांच्या मनशाचे म्हणयार पोण तुवें सोपून मांडावळीन तारायलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजे सेवा कोत्तात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्र देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो, मनशा भाशेन जिवन. त्यावन ओदीक तो खालथो जालो. मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान खालथो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारान आनी पाताळान आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक
मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचणेन परगोटचें. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. व्हडे सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी कोत्तल्या. सगळीं म्हणे व्हडे सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी कोत्तल्या. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्या मुखार म्हज्यो आगोवण्यो पालतलो. गोरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकाणटलीं. तांचीं काळजां शांतीन जिवंक सदांकाल. जबाब व्हडे सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी कोत्तल्या. सगळी प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचे शीं परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. कित्याक सर्वेस्पर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब व्हडे सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी कोत्तल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी कोत्तलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगोडटली. अजून जल्मांक येवंक नासलेले पोरजेक ताचें बरेंपण अशीं गाजयतलीं. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब व्हडे सोबेन सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुजी परगोटणी आमी कोत्तल्या. उद्गार आमी सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. कश्टतल्यानो तुमी बार वायटल्यानो तुमी म्हजेशी याद सगलीं. हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. बरोबर जेवणाक बसलोल्यांतल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण ताणें तांकां सांगलें, कोणेकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. यात सगलें तयार जालां. अशें आपयलोल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो उगत जातोच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निबान दिवंक लागले. एकल्यान म्हणलें, हांवें बाट विंगतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्यांचीं 5 जोतां विकतीं घेतल्यान तीं तपासूंक वेतां, देखून म्हजें वायट धरी नाका म्हूण उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव लग्न जालां म्हणटोच म्हाका येवंक जायना. हें सगलें चाकरान परत येवन आपल्या धन्यांक पळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडोळून गोरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोगराच्या वाडट्या तिंट्यांनी बेगीन वच आनी गरिबांक, पांगळ्यांक, कुड्ड्यांक आनी तोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया तुवें कोर म्हणलोलें तें केलें, तरी आसतना आनिकूय स्वात आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. आपयलोल्यां भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाकूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या बाबिनो आयज कोवीत जेवणाचें पूण निबां जायतीं मनशाची निबां जायतीं निब कित्या दिलीं एके भाशेन सांगूंक यू एंड युअर बँकवेट इज नॉट इम्पॉर्टंट माय एंड मी एंड माय टास्क एट हँड इज मोस्ट अटमोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणून कितें सांगूं सोदताय ते जेन्ना ते निबांतले तूं आनी तुगे जेवण आमकां गरजेन न्हू प्राथमीकताय तें न्हू म्हत्वाचें न्हू हांव आनी मुगे हातीन जें काम आसा जो वावर आसा ह्या वेळार द प्रेसिंग कन्सर्न ऑफ द आर नाव इज चड म्हत्वाचें तुगे म्हत्वा न्हू सो ताका उतर जोखून मारलें म्हत्वाचें आनी चड भोव म्हत्वाचें न्हू मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रितीच्या बाबीन इनडायरेक्टली डियर यू आर नॉट माय प्रायोरिटी नाव म्हणजे आतां तुमगे हुस्कून तूं तरी प्रायोरिटी जाल्लो हांव सगलें सांडून धांवोन येतालो जेवणाक न्हू प्रायोरिटी जाल्लो हांव सगलें सांडून येता नीप दिना आसलेलो हे बैलां पाड फालचोवपा जायनाय बाट फालचोवपा जायना बायले मातशें सांगूं जायना बायल सारकी भिता की तुका हेंग मान रावूं सोदिता घर हाच्या येतलें कितें ना पूण यू आर नॉट माय प्रेसिंग कन्सर्न नाव यू आर नॉट माय प्रायोरिटी आयज हें शुभ वर्तमान आमकांय चिंतूंक आपयता इज मास रियली आ प्रायोरिटी मीस आमचें प्रायोरिटी चिंतात हेर सगळें आमचें प्रायोरिटी जायत आयज पर्यंत आमकां मीस प्रायोरिटी जायना तूं म्हटलीं फादर कितें उलयता तूं आमी सगळीं मिसाक येता वय सगळीं मिसाक येता जेन्ना मीस आमगे प्रायोरिटी जेन्ना भोव म्हत्वाचें मागणें जायना भोव म्हत्वाची वस्त जायना कित्याक जायना देखीक घेता हेर सगळें प्रायोरिटी म्हणटा देखीक एग्जाम्पल दिता वन एग्जाम्पल वील मेक दीस क्लियर आतां भुरग्यांक हॉलिडे आहाय 3 आयतार तरी हॉलिडे न्हू 3 सुमोना समर हॉलिडेज पडटाय एक 100 सुमोन तरी आसताय 1.5 म्हयने तरी आसता आदीं आमी 2 म्हयने पडटाले 8 आयतार जायते आवय बापूय म्हाका सांगताय फादर हॉलिडेज न्हू I told them, relax, don't have to go for Sunday Mass. My God, don't have to go for Sunday Mass. I think some of the Pope Simon authority till the dakoi only the Pope can dispense and the Bishop can. Corona zalta amge bisman am can dispense dile. Oy ki na? Hen zalole. Tu kiyen zale? 100 aitar. Nu tuge burgyan nidan doita 100 o 7 o 5 doto. Aitar burgyan nidan dote hot pato. आयत्राचें मीस चुकोवप पातोक ओतम्याचेर होत इतकून आमी हें चिंतून वता आनी सादी मनशां न्हू आस्तीक मनशां ही कोण आसलो गोबटीर आहा म्हाका कोण ना आनी एक धाकटो बाबा आहा तेसो न्हू गोवळी आहा आनी 3-4 मेड आसलो मनशां मोटोर आसलो मनशां आनी तेमच्यान वाट कोण असो जात तेसो म्हणजे तांकां तांकां दे कॅन क्रिएट अ वे ऑर हायवे ब्लॉक आनी एक हायवे बांदून असो जात तेसो मनशां ना फादर हॉलिडे न्हू निद्दी एक एग्जाम्पल दिता टू कावंटर दीस हांव आनी एक एग्जाम्पल घेता भुरग्यां न्हिदायले तुमी न्हू सपोज भुरग्यां दोतोरा बरें चॅकअप आलो न्हिदान दवरपाची हॉलिडे म्हणून ना 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 दोतोर हॉलिडे आमगे भुरगीं बरीं न्हिदताय आनी केन्नाय ती म्हणपाची आरे भुरग्यां दोतोरा चॅकअप आसल्यार तुमी भुरग्यां बेगीन उठोवपाची आनी तुमी मांडे चॅकअप जाल्यार फ्रायडे सोद न्हिदपा न्हू आयज ट्युजडे फ्रायडे तरी चॅकअप ओ ब्लड टेस्ट ओ कितें दोतोरागे अपॉयंटमेंट जाल्यार आयज सोद न्हिदपाची न्हू चिंतून 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 बाबा न्हू प्रायोरिटी ती प्रायोरिटी हेल्थ मीस प्रायोरिटी जायना न्हू तेका लागून आयज हांव तरणाटी मोतीं चोयतां तरणाट्यांचें मरण पळयता हांव सारकें एक्सिडंट जावन मोठाय आरे चिंत नासलो हम कोन्न एक्सिडंट जावन मेले दुयेंस घेताय भुरग्यांक कॅन्सर जाता आतां भुरगीं पिराय भुरगीं म्हणजे सारकें दुदा भुरगीं न्हू भुरगीं पिराय म्हणटाय म्हाका लोक जायते आतां तुमी भुरगीं मरे म्हणटाय कॅन्सर जाता कित्याक मिसा प्रायोरिटी केलें ना गोडजेचें तें विचून काडना जेजू कितें म्हणटा गोडचेचें तें विचून काड हेर सगलें तुका मेळटलें मीस विचून काडाय आनी तुमकां जिवीत जाय जेजू म्हणटा म्हजें मास
आनी म्हजें रगत तुम सगल्यांक जिवीत. हें जिवीत नाका आनी केसो जिवीत जाय. इनडायरेक्टली जेजू आम सांगताय आम तुगे जिवीत नाका चलोर. आयकोंक खूब कठीण. मुगे ही उतर आयकोन आवय बापायक रडो येत पूण स्वत जिविताचें. तुम मुटलें फादर आम भुरग्यां सांगलो ना मिस प्रायोरिटी कोणाक म्हूण. वी हॅव नॉट टोल्ड देम. आम म्हणलो ना मिस प्रायोरिटी कोणाक म्हूण. वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हा म्हणजे उतरांनी सांगूं जाता आनी कोरण्यांनी उतर उजार कोना आसतना सांगूं जाता. भुरगीं दोनीय चोयताय तुम कितें सांगताय तें आनी तुम कितें कोताय तें. ताका आवय बापान चतूर रावचें हेचो बाबतींत. तुमगेलो एटिट्यूड तुमगे धोरण मिसा बाबतीं तेंगे धोरण. आतां रोठाय फादर कुमसरां येन मुको रोठाय फादर मुगे भुरगीं मिसा आयपा सोदनाय मिसा आयपा सोदनाय. हूंय तरी भुरग्यान चोयलां. हूंय तरी भुरग्यान सासपिलां पोशेलां आनी अणभवलां बोगलां. मामिगे जिवितां डॅडीगे जिवितां मिस प्रायोरिटी ना आनी हेर सगल्यो वस्तू म्हत्वाच्यो. आम कित्याक करया ती आमगडे सांगताय बाबा मिसा हो जाय पूण तींच मिसा वालोर दिनाय. आम कित्याक दिया. पयलीं वाचप सांगता हो सोकला येयलो सगळें ताणें रीत केलें आम जिवीत दिच्या. म्हाका तोट येयलो घोडे एक दिसतो काय हांवें जिवीत दीन हेंक मिसाची बेट दीन ओडी चूक केली. इज इट वेस्ट. आमी कोरण्यांन डोंट मेक जीसस फील दॅट. द डेवल इज ऑल द टायम टॉन्टिंग हिम. कित केल रे तुवें हेजें मरण. कित केल तुवें सर्ग सण सको संवसारां येनू. कित केल तुवें रीत कोण तुगे देवपण मनीसपण आपणाय चोय तुगे क्रिस्तांव तुका तुगे मिसाकू वालोर दिनाय. आम देंवचारागे भुरगीं न्हू तेका टॉन्ट मारूं. आमी तेगे भुरगीं आम तेगे पाटलावदारां आम तेगे शीस आम तेगे भाव भयणां मिसार वालोर दिवंक. तोड म्हण कित तूं मिसा येवपा रे आम कितें सांतू. आय सांत जावपा सोदताय न्हू तुमी. वी नीड सेंट्स म्हणटाय. सांतांगे जिवितांत पयली प्रायोरिटी मिसाक तेमी तूं प्रायोरिटी दिली. तेंगे मिसा तयारी मिसा वचपा चाल आनी मिसाक कितकोन जियोवपाचें तें सारकें भोव म्हत्वाचें. मीस ना सांत जाण आहलें आमकां जिवीत ना. जिवीत जाय बाबया मिसाक प्रायोरिटी कोर ना तुजेर आसा. तुगे जाबाब देवाक दी. बेटोनेक आमी गायन गावया C40 वेदीचेर उंड्या 6 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या 6 आमची काळजां Jesus,
म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या रवाक सर्वेस्वर मानून घेवन मोहिमेवन देवा आमच्या बापा तुका समर्पित हांव तो आमचो वाकाणणेचो योद्न देवतांच्या मुन्यारपणान तुवें तुजे मुखार पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटोवणी परमळी दुपावरी तुजे मुखार सदां चडूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळी आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनंद शब्द वरवीं तुवें सगलें रोचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मारीची उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Covid, 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 dovaraco sorvisvodu, sorganizosa, volia tuja vojgova, usorgi dugazoj zoj, Solvis moracirami, vetata casoi, usorgi tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलीं पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. Gesù melo, Gesù जिवंतलो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आसबिस्मा सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागयोन झुजे बागयोन धर्मतान सर काडीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें आमचें तरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावया. डी 30:7 राजाचे जेवण पान 60:7 डी 37 पेज 67. सुर्गीच्या राजान गेले जेवण व्हडल्या बेसाचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे सुर्गीच्या राजान गेले जेवण व्हडल्या बेसाचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे आगोस रागारूक नवी राजाच्या जेवणाक सोगी बसूया दादोस फोडी बसूया दादोस फोडी आगोस रागारूक नवी राजाच्या जेवणाक सोगी बसूया दादोस फोडी बसूया दादोस फोडी
प्रार्थुया मोगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला ह्या उंड्याचे गोठायेन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायन राखो म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सौर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया टी 40 रुसारी सायबिणी पान 222 टी 42 पेज 222. रुसारी सायबिणी आमकां घे तुज्या So